नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। गोंयांत बेगिनात धांवतली वॉटर मेट्रो रोरो सेवेकय दितले प्राधान्य। दिल्लीत सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। कायदेशीर पद्धतीन रेंव काडपा खातीर ऑक्टोबरा मेरेन पळोवची पडटली वाट। रेंव काडपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान दिवना मान्यताय। एप्रिलांत जातली बसका। संसड्यार भायल्या कोयराक लागलो उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो हाडलो नियंत्रणात। उज्याचे कारण अस्पश्ट। मार्रा पिळण चोरांनी घालो दरोडो। भाड्यान रावपी एका जोडप्याच्यो वस्ती आनी भांगर मेळून 24 लाखांचो मालवज फारायलो। पर्वरे पुलिसांनी 5 जाणांक केली अटक। गोंय विद्यापीठातल्या प्रस्नपत्रिका चोरयेचो अहवाल राज्यपालाक सादर। चौकशे खातीर अहवाल दितले कार्यकारी समिती कडेन। निबंधक सुंदर धुरीची माहिती। आनी राज्य माहिती आयुक्तान कोंकणींतल्यान दिलो पयलो निवाडो। काद्र्यान कोंकणींतल्यान माहिती मागल्यार ताका ती दिवपाची राज्य माहिती आयुक्तांची सुचोवणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा। केंद्र सरकाराच्या धोरणा प्रमाण निर्णय घेवन रस्त्यावेली येरादारीची कोयणी कमी करपा खातीर ह्या मेट्रोचो वापर करतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेत सांगले। पळयात पुराय बातमी। सरकारान राज्यात वॉटर मेट्रो सुरू करपाचेर भर दिला। केंद्र सरकाराच्या धोरणा प्रमाण वॉटर मेट्रोचो वापर करून रस्तो येरादारी कोयणीच्या समस्येचो सुटावो करपाक सरकार यत्न करतले। तशेंच रोरो सेवेकय प्राधान्य दितले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेत सांगले। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांच्या अध्यक्षतेखाला बुधवारा ही बसका जाली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरण परवाने मेळ्ळ्यात, पूण गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान रेंव काडपा खातीर मान्यताय दिल्ली ना। ताका लागून पावसाळ्या मेरेन अधिकृतपणान रेंव काडपाक मेळची ना। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत 2018 सावन रेंव काडपाक बंदी आसा। ताका लागून रेंवे खातीर शेजारच्या राज्यांचेर निबून रावचें पडटा। गोंय सरकारान कायदेशीर रेंव काडपा खातीर पावलां उबारिल्लीं। जुवारी आनी मांडवी न्हंयेंतल्यान रेंव काडपा खातीर 12 सुवातो निश्चित केल्ल्यो। पर्यावरण परवान्यां प्रमाण फकत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक परवानगी दिल्ली। परवानो घेतिल्ल्या दरेकाक वर्साक 1000 घनमीटर रेंव काडपाची मेकळीक आसा। पूण अशें आसलें तरी रेंव काडपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाची मान्यताय गरजेची। प्राधिकरणाची बसका एप्रिलांत जातली। हे बसकेत रेंव काडपाच्या परवान्यांचेर चर्चा जातली। तशेंच बसकेचे इतिवृत्त मे म्हयन्यांत कायम करतले। ते उपरांतूच खण खातें रेंव काडपा खातीरचे परवाने विचारांत घेतले। ताका लागून प्रत्यक्ष रेंव काडपा खातीर ऑक्टोबर मेरेन वाट पळोवची पडटली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बुधवारा राती संसड्यार भायल्या कोराक उजो लागलो। उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बेगोबेग घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो। हो उजो कोण मुद्दाम घालता काय लागता हे कळपाक मार्ग ना। पूण संसड्यार परतून उजो लागपाच्यो घडणुको जर पळयल्यो जाल्यार नगरपालिकेची आडनदर जाल्ल्याचें दिसून येता। तेन्ना नगरपालिकेन कितेंय तरी उपाय काडचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। काल राती एकाक सुमार संसड्याक जो ड्राय गार्बेज उडयल्लो आसा ताका परत एकदां उजो लागलो। मागीर रोखडोच फायर ब्रिगेडांक टर्न आवट जाली आनी तांणी तो कंट्रोलाक हाडलो। पूण आतां सकाळीं जेन्ना पळयलें तेन्ना ताका परतो जो स्मोक येता तो परतो भायर येवपाक लागला। म्हणजे उजो कंप्लीट वो पालवल्लो ना। म्युनिसिपालिटीनी बी आपल्याले पायपांतल्यान उदक मारपाक चालू केल्लें आसा। पूण ह्यो ज्यो घडणुको आसात ह्यो परत घडत रावतात आनी हाजेर एकदांचो कायमचो उपाय काडपाक म्युनिसिपालिटीक अपयश आयिल्लें आसा। मेन म्हणजे जो गार्डन वेस्ट येता जावं बाकीचें कितें वेस्ट येता तो हो वेस्ट हांगा ट्रीट जायना आनी हो बाकीच्या प्लांटाक खंय ट्रीट जायना म्हणून हे हांगा डंप करतात। सद्या म्युनिसिपालिटी कडेन 2 शेडर मशीन आसात। तातूंतल्यान ते जो गार्डन वेस्ट आसा तो बारीक करतात। पूण काही प्रमाणांनी मोठ्या प्रमाणान गार्डन वेस्ट जो आसा तो
सायडीक डंप केल्लो आसा तातूंत भितर सोण्णां आसतलीं, बाकीचे कट्टी आसतल्यो, अशे झाडाची फानी आसतल्यो, ह्यो थंय डंप केल्ल्यो आसात आनी ताका परत परत उजो पेट्टा. ह्या वर्साकच म्हाका दिसता हो तिसरीदां तरी आसतलो उजो पेटिल्लो आसा. आनीक ताजे नंतर प्रत्येक खेपे फायर ब्रिगेड येता आनी मागीर तो पालयता. पूण आज पर्यंत सोनसड्याक जो भायर गार्बेजीक खंय उजो लागतालो ताचो कारण कितें काय म्हणल्यार अजून कांय कळपाक शकलें ना. आतां हो उजो घालता काय उजो लायता हो एक विचार करपाचो प्रश्न आसा. आनी हें प्रकरण थांबतलें केन्ना, म्युन्सिपालिटी हाजेर एकदांचो उपाय काडपाक यशस्वी जातली काय कितें होय प्रश्न आसा. त्याच बरोबर आनी एक प्रॉब्लम जो सोनसड्या प्लांटाचेर जाल्लो आसा तो म्हणजे हो फाटल्यान जो रस्तो आसा ताजेर जे गार्बेज घेवन हांगा ट्रक येतात तातूंतल्यान लिचड व्हांवन हें लिचड आतां सकयल पावपाची भिरांत आशिल्ली. पूण एक बरी गजाल म्हणजे कुडतरेच्या आमदाराचे नोटिसीक आयले आनी काल ताणें आपली वर्कर हाडून हांगा जे उपाय योजना करपाक जाय ताका लागून ताणें सोमतेच हांगा रस्त्यार जो व्हांवतलो ताका लागून आडावपाक लागून साक आनी बाकीचे फातर माती घालून तो एक बांद सो केल्लो आसा आनी तो आडायल्लो आसा. आतां सद्याक हें लिचड उदकाक प्रेशर मारून धुवपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. गेल्ले वर्साक अशेंच लिचड जें व्हांवलें आनी अचानक ते रस्त्यार आयलें आनी रस्त्यार मागीर खूब जाण पडले. ताजे नंतर तो फायर ब्रिगेडीचे मदतीन धुयलो. पूण आतां ह्या वर्सा काल जो रेजिनाल्डाच्या लक्षांक हो आयलो आनी ताणें सोमतोच उपाययोजना करपाक पयलीं हांगा ते स्टॉप केले, एक बांद सो केलो आनी ते स्टॉप केले आनी ताजे नंतर धुवपाक स्टार्ट केले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मरकणेकर. मार्रा पिळण भाड्याक रावपी एका जोडप्याच्यो 15 लाखांच्यो वस्ती आणि 9 लाख रोकड दरोडेखोरांनी फारायली. सोमारची घडणूक. पर्वरी पुलिसांनी या प्रकरणात 5 जाणांक अटक केल्या. धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार हे गुन्यांवात सहभागी दुबावितांचेर पयलींच खुना सारकेले गंभीर स्वरुपाचे गुन्यांव आसात. मार्रा पिळणा भाड्याच्या घरात रावपी एका जोडप्याक लुटले. पप्पू यादव अशें लुटिल्ल्याचे नाव. ताच्या कडल्यो वट्ट 15 लाखाच्यो वस्ती आनी 9 लाखाची कॅश फारायली. सोमारा फातोडेची घडणूक. ह्या प्रकरणात पर्वरे पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या जाल्यार 3गांचो सोद चालू आसा. प्रकरण घडले ते अशें. जॉयसी डिसोजा हे पप्पू बिस्वासाच्या शेजाराक रावताले. पप्पू बिस्वासागेर मोठ्या प्रमाणात कॅश आनी भांगर आसा हाची कल्पना जॉयसीक आशिल्ली. तांचे मैत्रीपूर्ण संबंदूय आशिल्ले. जॉयसीन भांगर आनी कॅश हारोवपाचो प्लॅन केलो आनी हे खातीर तिणें तिचो इश्ट कृष्णा बेळगांवकाराची मजत घेवपाचें थारायलें. उपरांत कृष्णा बेळगांवकारान कल्पना बर्की आनी इम्रान शेख हाच्या मदतीन गाडयेची वेवस्था केली. ह्या सगळ्यांनी फातोडेचेर 3:30 दार फोडून पप्पू बिस्वास आनी ताच्या घरकान्नीक चाकू दाखोवन 15 लाखाच्यो वस्ती आनी 9 लाखाची कॅश फारायली. उपरांत कळंगुटे एका हॉटेलांत वचून ताणें ह्या सगळ्यांनी आपापसात वांटणी करून घेतली. धक्कादायक गजाल म्हळ्यार जॉयसी, कृष्णा बेळगांवकर आनी कल्पना बर्की हांचेर गंभीर स्वरुपाचे गुन्यांव पयलींच आसात. जॉयसीचेर पर्वरे पोलीस स्टेशनांत एका गुन्यांवांत FIR नोंद आसा जाल्यार कृष्णा बेळगांवकाराचे कळंगुटे एका खुनाच्या प्रकरणात नांव आसा आनी सद्याक तो जामिनाचेर आसा. तिसरे दुबावीत कल्पना बर्कीचो स्वताच्या घोवाचो खून केल्ल्याच्या प्रकरणात सहभाग आसा. पोलिसांनी जॉयसी डिसोजा रावपी मार्रा पिळण, कल्पना बर्की आनी इम्रान शेख दोगांय रावपी बस्तोडा, सुभाष कुमार आनी धीरज गुप्ता दोगांय रावपी कोलवाळे ह्या 5 जाणांक अटक केल्या जाल्यार हेर 3गांचो सोद चालू आसा. 17/3/2025 पप्पू बिस्वास ह्याच्या कंप्लेनाचेर एक ऑफेन्स डेकॉयटीचो रेजिस्टर जालो सेक्शन 310 ऑफ BNS अंडर. भितर आतां 5 जाणांक अरेस्ट केले. ते 3 जाणांक काल प्रोड्यूस केल्ले रिमांडाक आनी 2 जाणांक आयज प्रोड्यूस केले. आयज 2 जाणांक प्रोड्यूस केले तेंच्यांनी म्हाका रिमांड ऑब्जेक्ट करपाक कॉन्टेक्ट केलो. So there are certain statutory grounds based on which the remand is judged and decided by the court. आणि 2-3 सुप्रीम कोर्टाची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जजमेंटां आसा 2-3 जे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, रिजन्स ऑफ अरेस्ट एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द रिलेटिव्ह एंड वेरियस फॅक्टर्स आर मेन्शन एंड द IO हॅज टू फॉलो देम. ह्या केसीन पर्टिक्युलर ग्राउंड्स असले ऑफ अरेस्ट आनी रिजन्स आनी जे सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिल्ले ते फॉलो केल्ले ना IO. ह्या खातीर हांवें ह्या पॉयंट्सांचेर आर्ग्यू करून पुलिसांनी जी कस्टडी मागलेली 7 दिसाची PC रिमांड मागलेलो तो कोर्ट ऑनरेबल JMFCन रिजेक्ट करून 14 दिसाची JC मारली. सध्या म्हापसा JMFC कोर्टात
एक लेटस्ट अपडेट घेवन ती म्हटल्यार पर्वरी पुलिसांनी एक डकेती केस जी आसा ती सॉल्व केल्ली आसा. मार्रा पिल्यान हांगासर एक फिशरमॅनाची जी फॅमिली आसा ती रावताली आनी आयतारा दिसा 3-3:30 ह्या वराचेर काही चोरटे जे आसा हे त्यांच्या घरा घुसले. अशें कळण्यात येता की ह्या चोरट्यां कडेन एक आयर्न रॉड तर एक सुरी आशिल्ली. सुरीच्या सहाय्यान जी फॅमिली आशी फिशरमॅन तांकां खंय तरी धमकोवपाचो प्रयत्न केलो आनी त्यांच्या घरान काही जे कॅश आशिल्ले 9 लाख रुपया कॅश तर 15 लाखाचे जे भांगर आसा हे थंयच्यान चोरी करून हे चोरटे जे आसा ते फरार जाल्ले. जेन्ना जे फिशरमॅन फॅमिली आसा हेंच्यांनी ही कागाळ जी आसा चोरयेची ती पर्वरी पुलिसांक सांगली तेन्ना पर्वरी पुलिसांनी ह्या डकेती फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती करपाक सुरवात केली. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना CCTVच्या सर्वेलिनाच्या माध्यमांतल्यान पर्वरी पुलिसांनी एक लीड मेळ्ळी आनी अशें कळण्यात येयलें की ह्या डकेती फाटल्यान काही 5 चोरटे आसा ते इन्वॉल्व आशिल्ले आनी आतां मेरेन सध्या पर्वरी पुलिसांनी 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. ह्या डकेती फाटल्यान 2 बायल मनशां तर 3 दादले ह्या केसी फाटल्यान इन्वॉल्व आसात. तांकां अखेर एक आयज म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी ह्या चोरट्यां मदीं काही 3 चोरट्यांक पर्वरी पुलीस कस्टडी सुनावली आसा तर 2 अक्युजांक ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. ह्या डकेती फाटल्यान आनी कितल्या चोरट्यांचो समावेश आसा हे पर्वरी पुलीस आसात ते तपास करीत आसात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंय विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिका चोरयेचो अहवाल कुलगुरून राज्यपालांक सादर केलो. 2 सदस्यीय चौकशी समितीन हो अहवाल कुलगुरू हरिलाल मेनन हांकां सादर केलो. ह्या अहवालाचेर फुडली कृती राज्यपाल थारायतले खंय. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटी प्रकरणात नेमिल्ले द्विसदस्यीय समितीन हो रिपोर्ट कुलगुरू हरिलाल मेनन हांकां दिलो. कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी तो फुडले कृती खातीर राज्यपालाक व्हरून दिलो. आतां राज्यपाल ह्या रिपोर्टाचो अभ्यास करतले आनी फुडली कृती थारायतले. ह्या प्रकरणात विद्यापीठान प्राध्यापकाक सोमारा सेवेंतल्यान निलयलो. आयज सकाळी आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या भायरसून तुमकां अपडेट दिल्ली की जो रिपोर्ट 48 वरां भितर तयार करपाक सांगलो तो आजून तयार जावंक ना. पूण आतां सांजचो आमकां खात्रीलायक म्हायती अशी मेळ्ळ्या की जो रिपोर्ट गव्हर्नरान तयार करपाक सांगलेलो व्हायस चान्सलरान त्या व्हायस चान्सलरान तो रिपोर्ट तयार केलेलो आसा. तेणी एक कमिटी जी स्थापन केली त्या कमिटीन हो रिपोर्ट तयार करून व्हायस चान्सलरा कडेन दिलो आनी व्हायस चान्सलरान तो रिपोर्ट जो आसा तो आतां सांजचो लेट गव्हर्नरा कडेन व्हरोन दिल्लो आसा. आतां हेचेर गव्हर्नर कितें एक्शन घेता आनी त्या संबंदीत प्राध्यापक जो आसा ताचेर कितें कारवाय जाता हेच्या कडेन सगळ्यांचो लक्ष लागलेलो आसा. 48 वरां उपरांत कांय जायना तो रिपोर्ट जो आसा तो गव्हर्नरा पर्यंत पाविल्लो आसा आनी आतां गव्हर्नर फुडें कितें स्टेप घेता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागलेलें आसा. ही म्हत्वाची अपडेट जी आसा ही आमी तुमच्या मुखार आत्तां पावयल्ली आसा. ती म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट 48 वरां उपरांत कंप्लीट जालो आनी तो रिपोर्ट आतां चान्सलर म्हणजे गव्हर्नरा कडेन पाविल्लो आसा. फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले पळयत रावात गोमंतक TV. राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी कोंकणींतल्यान पयलो निवाडो दिलो. भौशीक म्हायती अधिकारी आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालया आड एकल्यान अपील केल्ली. ताचेर निवाडो दितना राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी कोंकणी भाशेचो वापर केला. तशेंच एकाद्र्यान कोंकणींतल्यान म्हायती मागल्यार ताका ती कोंकणींतल्यान दिवपाची सुचोवणी आत्माराम बर्वे हांणी दिल्या. राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हेणी जो आपलो पयलो निवाडो आसा तो कोंकणीन दिल्लो आसा आनी ही जी केस आशिल्ली ती भौशीक म्हायती अधिकारी अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंयान आनी हांचे विरुद्ध एकल्यान अपील घातलेली आनी ही जी अपील आसा ही अपीलीचो जो निवाडो जो राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे आसा तेणी कोंकणीन दिल्लो आसा. सो आयची ही अपडेट आसा की फर्स्ट निवाडो आत्माराम बर्वे कोंकणीन दिल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. सरकारान अभियंत्याच्या नेमणुके विशीं काडिल्लें परिपत्रक रद्द करचें अशी मागणी गोंय कॉन्ट्रॅक्टर युनियनान केली. ह्यान फुडें सरकारी कंत्राट घेवपी कंत्राटदारांनी डिप्लोमा वा डिग्री केल्लो अभियंतो नेमचो अशें परिपत्रक सरकारान काडिल्लें. सरकारा कडेन अभियंतो आसतना आमी कामां करपाक वेगळो अभियंतो कित्याक नेमचो असो प्रस्न उपराशीत युनियनान ह्या सरकारी परिपत्रकाक विरोध केलो. सरकारान हे परिपत्रक जाता तितले बेगीन फाटी घेवपाची मागणी तांणी केल्या. एक नवे सर्क्युलर काडिल्लो आसा आनी त्या सर्क्युलरा प्रमाणे
गव्हर्मेंटान अशें केलां की क्लॉज 36 थोडे एमेंडमेंट केले आनी ताणें सांगलें की जे म्हणजे 15 लाखाच्या वयर कामां घेता कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सगळ्यांक सायटीर एक तर डिप्लोमा इंजिनियर किंवा डिग्री इंजिनियर आनी बॅचलर ऑफ इंजिनियरींग असो इंजिनियर दवरचो पडटलो. डिप्लोमा आसत जाल्यार 3 years एक्सपिरियन्स आनी डिग्री आसत जाल्यार 2 years एक्सपिरियन्स अशें सगळें. आनी प्रत्येक जे लिमिट्स आसता म्हणजे क्लास 1 क्लास 2 हे जे लिमिट्स तांकां वेगवेगळे आसा. म्हणजे जे क्लास 1 आसा ते तांकां मागीर 3 इंजिनियर दवरचे पडटा. अशे विविध अशे तांणी ते सेक्शनां केल्लीं आसा. आतां आमचे मागणी आशिल्ली की हो सर्क्युलर काडून कित्या खातीर काय म्हणून, कारण ताणें थंय कारण दिलां की टू इम्प्रूव क्वॉलिटी ऑफ वर्क. सो आमचें म्हणणें आसा की आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळोवन सांगपाचें आसा आनी ताज्या उपरांत जर आमकां दिसलें जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्याक म्हणजे PWD मिनिस्टर आसा तांचे कडेन एक मिटींग घेवपाचें आसा. कारण आमचेर हो अन्याय जाता. आमकां कितें जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां कितें 12 म्हयने कामां आसता अशें ना. केन्ना केन्ना कितें जाता थोडी कामां करतच आमचे पयशे फशिल्ले आसता. सो आमी ताज्या उपरांत कामां करूंक शकना. सो तेन्ना त्या इंजिनियरांचे आमी कितें करपाचें. आनी एकाच कामार समज आतां न्यू कोण कॉन्ट्रॅक्टर जाला आतां जो BE आसता ताका डायरेक्ट क्लास 2 मेळटा. जो डिप्लोमा आसता ताका डायरेक्ट क्लास 4 मेळटा. ओके, हे जे डायरेक्ट क्लास 3 मेळटा 4 मेळटा एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आसता. सो जेन्ना ताका डायरेक्ट क्लास मेळटा तो नवो आसता ताजे कडेन शक्य नासता पयशे घालपाक. कित्याक सर्क्युलर आसा ते अन्यायकारक आसा. हे जे सर्क्युलर आसा ते हांव तुका कोणें आयडिया दिली आनी कितें चिंतून काडला ते, कारण सरसकट ते काडूंक जायना. दिवचले विद्यार्थ्यांच्या 2 गटांमध्ये जाल्ले मारामारीत 2 विद्यार्थी जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. बुधवारा राती उसरा मारामारीचो हो प्रकार घडलो. दिवचल शारांतल्या ओल्ड बस स्टँड वाठारांत आशिल्ल्या एका हॉटेला मुखार बुधवारा राती साधारण 11:30 वरांचेर मारामारीचो हो प्रकार घडिल्ल्याची म्हायती मेळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल शारांतले एके कॉलेजींत शिकपी विद्यार्थ्यां मदीं ही मारामारी जाल्ल्याचें कळटा. ही मारामारी नेमकी कित्याक जाली तें अजून कळूंक ना. मारामारीची खबर मेळटकीच दिवचल पुलिसेन रातीच घडणूक थळार धांव मारून प्रकरण नियंत्रणात हाडलें. हे मारामारीत दिवचल वाठारांतलो एक आनी मये वाठारांतलो एक मेळून 2 विद्यार्थी जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या विद्यार्थ्यां मदीं सकाळी कॉलेजींत वाद निर्माण जाल्लो आनी ह्या वादाक लागूनच राती ही मारामारी जाल्ल्याचें कळटा. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 1 एप्रिल सावन नवे शिक्षणीक वर्स सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोध करपी पालकांनी दाखल केले याचिकेचेर उच्च न्यायालयात सोमाराक सुनावणी जातली. देखून ह्या निर्णयाचेर आतां सोमाराक शिक्कामोर्तब जातलो. सरकारान दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्राक जाप दिवपा खातीर याचिकादारांनी वेळ मागिल्ल्यान ही सुनावणी फुडें धुकल्ली अशें कळटा. इयत्ता 26 नव्या शिक्षणीक वर्साची सुरवात 1 एप्रिल सावन करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाक पालकांचो खर विरोध आसा. संबंधीत आमदारा कडेन मागणी करून लेगीत सरकार निर्णय घेनाशिल्ल्यान कांय पालकांनी ह्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें. पालकांनी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर आतां उच्च न्यायालयात सोमारा सुनावणी जातली. सरकारान दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्राक जाप दिवपा खातीर याचिकदारांनी वेळ मागिल्ल्यान ही सुनावणी फुडें धुकल्ली. देखून आतां सोमाराक नवें शिक्षणीक वर्स केन्ना तें स्पश्ट जातलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शेकड्यांनी वर्सां सावन परंपरा आशिल्ल्या जामावले व्हरतले. 25 तारखेर दनपारां 2:30 वरांचेर श्री दामोदराचो गुलालोत्सव मनयतले. ही शिगमोत्सवाची कार्यावळ 26 मार्च मेरेन चालू उरतली. तेन्ना समेस्त गोंयकार भाविकांनी ह्या कार्यावळीक मुजरत येवचें अशें आवाहन मोहित केणी हांणी केलां. मडगांव हिंदू सभा जो जामावलेचो शिगमो सादर करता ताचो नाल्ल केणी कुटुंबाच्या घरांत दवरतात. होळी जावन जो बुधवार येता त्या दिसा तो नाल्ल हांगा दवरतात आनी दुसरे दिसा बिरेस्तार म्हणजे त्या दिसा तो मोठ्या दबाज्यात मिरवणूक काडून मडगांव शाराची मिरवणूक काडून तो जामावले व्हरतात आनी थंयच्यान मागीर जामावलेचो फुडलो शिगमो सुरू जाता. हे नाल्ल जवळपास 100 अधिक वर्सां जालीं हाजी हांगा हो नाल्ल ह्या घरांत दवरतात
आणि हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड पळयल्यार जवळपास 1913 पासून ताचो रेकॉर्ड मेळटा, पूण ताचे पयलींच्यान सुद्दां ती परंपरा आसा अशें सगळे मानतात. आनीक मागीर बिरेस्तारा असो नाल्ल जामावले पावलो की शुक्रार, शेनवार, आयतार, सोमार जामावले नाटकाचे कार्यक्रम जातात. त्या भायर लोकांक महाप्रसाद आसता दोनूय वेळ, दनपारा आनी रातचो, आनी लोक मडगांवकार थंय वचून रावतात. थंय रुमाची वेवस्था आसता. आनी मंगळार दिसा मागीर दामबाबाचो जो गुलाल जाता, जो आख्खे गोंयांतलो सगळ्यात फामाद गुलाल, आनी बिरेस्तारा मागीर धुलपेटीचो कार्यक्रम जावन हे कार्यक्रमाची 8 दिसांचो शिगमो सोंपता. दामबाब जो मडगांवकाराचो ग्रामदेवत आसा, ताचो आशिर्वाद सदांच मडगांवकारा फाटल्यान आसता. आनी दामबाब ही आपली सासाय दवरून हो कार्यक्रम बरे भशेन करून घेता. सगळ्या मडगांवकारा कडेन आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता की तांणी ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम येवचें. मांद्र्या भाजपाचोच उमेदवार वेंचून येतलो असो दावो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. कोणाक उमेदवारी दिवची हाचो निर्णय पक्षाक घेवनी. उमेदवारी कोणाक दिवची हे विशीं आपुणूय 1-2 नांवां सुचयतलो अशें मायकलाचें म्हणणें. मांद्र्या भाजपाचोच उमेदवार वेंचून येतलो असो दावो मायकल लोबोन केला. मांद्रेच्या लोकांकडे आपले लागींचे संबंध आसात. जिल्लो पंचायत वांगडी आसतनाच्यान आपूण मांद्र्या वतालो, ताका लागून मांद्रेच्या लोकांकडे आपले बरेपण आसा अशें मायकल म्हणटा. उमेदवारी कोणाक दिवची हो पक्षाचो निर्णय, पूण 1-2 नांवां आपुणूय सुचयतलो अशें मायकलान सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय पयर उलयतना मांद्र्या भाजपाचो उमेदवार वेंचून हाडटले म्हणून सांगिल्ले. ह्या फाटभुंयेर मायकल उलयतालो. मांद्रेचे लोक आमचे दे आर व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. कावजा कडेन लागीं आदीसून आता न्हू खूब वर्सांचे नाते आहा. हांव थिंगा आतां 12-15 वर्सांनी झेडपी आसतनासून हांव थिंगा वचप, आनी थिंगासून खुबशे लोक म्हाका म्हाजे कडेन आजुनूय बसून येता कामां. अशें न्हू की आमी तो मतदारसंघ असोच सोडूंक ना. आमची पार्टी जो कॅन्डिडेट थिंगा जिखतलो ही हांव इतली खात्री दिता तुका, ही गॅरंटी. तुमचो कॅन्डिडेट घालतले तुमी थंय? मुख्यमंत्र्यान सांगला आमच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट थिंगा जिखतलो. मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता, आमचे पार्टीचो कॅन्डिडेट जिखतलो. पार्टीक डिसायड करूं नये. आमी इनपूट दितले पार्टीक की तुमकां मनीस थिंगा बरो आहा, जिखोंक शकता. कित्याक मांद्रेचे लोक जे आहा हे 8,000 मतांनी जिखोवन हाडटा लोकांक, आनी 8,000 मतांनी उडयता लोकांक. म्हणजे तूं केद्दो व्हडलो लिडर जाव, ते तुका पयना खालतो मनीस आसपाक जाय, सर्वसामान्य मनीस आसपाक जाय. तांकां तेंचे दुख्ख आयकपी आनी तेंचे दुख्ख गाराणे आयकोन तेंची कामां करून दिवपी, तेंचे घरा कडेन वचून बसपी असलो मनीस जावो. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोण आगोंद दर्यादेग वाठारांतले कासव संरक्षीत वाठारांतली वट्ट 67 बेकायदेशीर आस्थापनां फुडले 24 वरां भितर बंद करपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश. CRZाक सांगूनय ह्या आस्थापनांचेर कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान कोर्टाचो आतां उपजिल्लो अधिकाऱ्याक हो आदेश. आगोंदा दर्यादेग हो कासव संवर्धन क्षेत्र म्हूण जाहीर जाल्लो आसा, पूण ह्या संरक्षीत क्षेत्राचे सुवातेत वट्ट 67 बेकायदेशीर आस्थापनां आसात. हे विशीं उच्च न्यायालयान CRZाक ह्या आस्थापनांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिवन लेगीत ती तांणी काडूंक नात. हे विशीं बुधवारा सुनावणी जाली. फुडल्या 24 वरां भितर ही आस्थापनां बंद करपाचो आतां उच्च न्यायालयाचो उपजिल्लो अधिकाऱ्याक आदेश. आगोंदा बीच आसा पळय, कासवांचे संवर्धन क्षेत्र जाहीर जाल्ले आसा. थंय एक 67 स्ट्रक्चर्स आसा पळय, ती कमर्शियल एक्टिविटीज करता. पिटिशनराचें म्हणणें आसा की ताका लागून हे जे कासवांचे संवर्धन आसा पळय, तांचे जे ब्रिडींग आसा ताजेर इफेक्ट जाता. ताका लागून हे पिटिशन फायल केल्लें. तातूंत 67 शोकॉज नोटीस इश्यू जाल्ले. त्या शोकॉज नोटिसाचेर लास्ट टायम कोर्टान ऑर्डर पास केली जेन्ना फर्स्ट हियरिंग जातलें त्या दिसा तांचे कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करपाच्यो काय ना हाजेर विचार करपाक जाय आशिल्लो CRZ ऑथॉरिटीन. पण आता आयज जेन्ना केस आयली तेन्ना लक्षात आयलें की त्या CRZ ऑथॉरिटीन कांय करूंकच ना. कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करपाच्यो काय ना करपाच्यो हाजेर कांयच विचारूय करूंक ना आनी ऑर्डरूय पास करूंक. जेन्ना कोर्टाच्या निदर्शनान हे आयले तेन्ना कोर्टान एक आदेश दिला की 24 वरां भितर डेप्युटी कलेक्टर हे 67 जे स्ट्रक्चर्स आसा तातूंतली कमर्शियल एक्टिविटीज इमिजिएटली बंद करतले. 24 वर्सां भितर ते सगळे बंद जातले. बंद कर
आगोंदा बीच हो कासव संवर्धन क्षेत्र म्हणून जाहीर जाल्लो आसा आणि कासव संवर्धन क्षेत्रांत कसलीच आस्थापना आसची न्हू म्हणून थंयसरल्या 67 आस्थापनांक शोकोज नोटीस काडलेली. जेन्ना ही केस हायकोर्टान दिली तेन्ना हायकोर्टान पयले सुनावणे वेळेक सांगलेलें की CRZ ऑथॉरिटीन ह्या आस्थापनांचेर कारवाई करची आणि ताका फुडली डेट दिल्ली. ती डेट आयच्या बुधवार दीस ती डेट आसली आणि आयज जेन्ना हायकोर्टान ही केस परत येयली तेन्ना हायकोर्टाच्या अशें लक्षात येयलें की CRZ ऑथॉरिटीन कांयच करूं ना, कसलीच कारवाई करूं ना. त्या खातीर हायकोर्टान हे 67 आस्थापना जी आसा तेंचेर 24 वरां भितून कारवाई करची अशे आदेश काडलेले आसा. आणि आगोंदा बीच कासव संवर्धन क्षेत्र आसल्या कारणान थंय कासव संवर्धन करपाक कसलो त्रास जावचो न्हू म्हणून ही 67 आस्थापना बेगोबेग काडची, 24 वरां भितून ही काडची असो आदेश जो आसा हो उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा. ही असली आतांची अपडेट. अशा अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. उणीर मडकय वाठारांतल्या लोकांक शिपयार्डात चालू आशिल्ल्या बांदकामाक लागून धुल्लाचो बरोच त्रास सोंसचो पडटा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पळोवणी करून अहवाल दिता म्हणून सांगला. मात तो मेरेन थळाव्यांक फक्त खबरदारी घेवपाचो सल्लो दिला. पळयात पुराय बातमी. उणीर मडकय वाठारांतले लोक सध्या धुल्लाक लागून सामकेच विटल्यात. ह्या वाठारात चालू आशिल्ल्या शिपिंग कंपनीच्या बांदकामाक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ल्हान सावन भुरगीं ते जाणटी सगळ्यांकूच आंगार खाज पडप, थंडी तशेंच उठ्ठा बसता फकत धुल्ल खावचो पडटा म्हूण थळाव्यांची कागाळ. निमणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक डिसेंबर म्हयन्यांत केल्ले कागाळी उपरांत 3 म्हयन्यांनी म्हळ्यार मार्च म्हयन्यांत ते पळोवणी करपाक आयल्यात. आमी शिपयार्डाच्या विरोधात नात, फक्त बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या सँड ब्लास्टिंगाक आमचो विरोध आशिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. सध्या आमी आसा डेंपो शिपयार्डा सायडीनूच आमचे थंयच्यानी टोटल डेली सँड ब्लास्टिंग चालू आसा. त्या खातीर आमकां इतलो त्रास जाता की सगळो तो धुल्ल आमचो तेचो सगळो आमच्या घरान येता. हांगा खाज पडटा सारकी, हांगा खाज पडटा, दोळे दुखता एक सायडीच्यान आनी आमी कितें जेता खाता तितून सगळो तो धुल्ल वयता. स्पेशली श्रीनिवास डेंपो किंवा पल्लवी डेंपो तेका रिक्वेस्ट आसा. तशेंच गोंयचो CM मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची रिक्वेस्ट आसा की आमी तुमची शिपयार्ड हांगा बंद करपाक येवना. आमकां इतकेंच जाय की जे इलिगल सँड ब्लास्टिंग जाता पळय तें बंद जावचें. ताका उपायूय आसा दुसरो. कितें म्हणल्यार कितें ते शिपासून बांदता ती तुमी लॉन्चिंग करची आनी थंय दुसरे कडेन व्हरची. थंय ड्राय डॉक बी आसतलेच, थंय ते ड्राय डॉकां वयर काडून थंय तुमी लोक ना पळय ते लोक बस ना थंय तुमी ते सँड ब्लास्टिंग करा. उपाय आसा आमी हेचे तुमी सांगलेलें आनी तेका आमकां सांगलेलें की आनी फुडें करिना म्हणून 4 वर्सां पयलीं. पूण तें आशिल्लें तशें परत सुरू केलें तेंच्यांनी. आमी कितें करपाचें? जेवणा खाणां आमी सगळें धुल्ल वयता. हो एक इशू जालो. मजगती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यान सँड ब्लास्टिंगेची पळोवणी केली. तशेंच रोखडोच अहवाल दिवपाचें आश्वासन दिवपा बराबरच थळाव्या लोकांक खबरदारी घेवपाचोय सल्लो तांणी दिलो. जे कितें आसा पळय हांव रिपोर्टान घालतलो म्हणजे आमचे मुगे आयरॉथॉरिटी आसा ते डिसिजन घेतलें. ताका जे कितें प्रिकॉशन घेवपाचें आसा ते तांकां सांगत सत्य मागीर ताका परत आमचे ऑफिशियल ऑर्डर येता सो तेजेर मागीर ते काम करचें. गोमंतक TV खातीर एकनाथ केडेकार. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.